आज आम्ही कोकणी राजभास स्वाभिमान जागृताय दीस मनयतात. म्हणल्यार ह्या वेळार आयज आमचो विशय आसा आमी गोंयकार कलाकार ह्या नात्यान समाजाक कसली करमणूक दिवपाक शकतात हो आयचो विशय. आमच्या मानेस्ताची थोडक्यात हांव वळख करून दिता. सूरज पिंगे आमच्या मध्ये आसात. हे घुमट आरती कलाकार. फाटली 27 वर्सां तेणे साबार गोंयांत भोंवडी मारल्या. गोंयभर तेणे आपली कला सादर केल्या, लोकांक दाखयल्या. रेडिओ मिर्ची हो गोवा हांचो तो प्रोग्राम हेड म्हणून सद्याक काम पळयता. आतां ना हय. तर ताणें रेडिओचेर आपलें काम केलां. दुसरो आमच्या मदें आसा आमचो पॅनलिस्ट डेव्हिड फुर्तादो, डेव्हिड बाब येवकार. तेणे डेव्हिड फुर्तादो डॅन्स अकॅडमी ही तेजी डॅन्स अकॅडमी तेणे तयार केल्या. हितूंतल्यान तेणे कितल्याशा भुरग्यांक क्लासी दिल्यात, कितल्याशा भुरग्यांक ह्या डॅन्सान तयार केल्यात. ते फकत भारतांत न्हय पूण भारताच्या भायरूय तेणे आपले ह्यो डॅन्स कार्यावळी केल्यात. त्या भायर तेणे चलचित्रांनी कोरिओग्राफी केल्या, म्हणजे फिल्मांनी कोरिओग्राफी केल्या. MTV खातीर तेणे कॅप्टन शॅक तशेंच लुसोफोनिया आनी साबार ज्यो गेमी जाता गोंयांत, ह्या गेमींनी तेणे कोरिओग्राफी केल्या, आपणाचें डॅन्स परफॉर्मन्स दाखयलां. तुमकां येवकार. आतां तुमच्या मुखार येता शिव नाईक. शिव हो एक कंपोजर. फोक म्युजिकांत तेणे एक वेगळीच आपणाची नामना मेळोवन घेतल्या आनीक तेजे अनुभव ह्या खिणांत तो आमकां आमच्या मुखार मांडटलो. शिवबाब येवकार. आमचे फुडले पॅनलिस्ट आसात मयुरेश साळगांवकार. हो एक सावंड इंजिनियर. खूब बरें दिसता कित्याक आमी जेन्ना खंयच्याय प्रोग्रामाक वयता तेन्ना आमकां सावंड सारको येयना. आमकां सावंड इंजिनियरांची चड आनी चड गरज आसा. आनीक सावंड इंजिनियर तर आमकां बरो मेळ्ळो जाल्यार ज्यो कार्यावळी जातात त्यो बरे तरेन लोकां मेरेन पावतल्यो. तसोच तो एक फिल्म मेकर. तेणे फिल्मांय केल्या, शॉर्ट फिल्मांय केल्या. तेणे नॅशनल TV खातीर प्रोग्राम केल्या. सोनी म्युझिक, Z5, युनिवर्सल म्युझिक अशे साबार सुवातींनी तेजो जो वावर आसा तो आमकां दिश्टी पडटा. तुमकां येवकार. आनीक आमचे निवाणे अमित नायक एक रॅपर सिंगर. म्हणजे तेणे कोंकणीचो वेगळे तरेन मिक्सर करून जावं वेस्टर्न म्युजिकाक हाडून कितें तरी आपणाचें एक वेगळें ह्या समाजाक दिवपाचो प्रयत्न केला. कित्याक जसो काळ बदलता तशें खूब कितें बदलप जाता आनीक ह्या बदलपाच्या दिशेन तो वचपाचो प्रयत्न केला. हें करता आसतनाच तेणे समाजीक विशय ज्यो आयज आमकां समाजा भितर खूब कितें दिश्टी पडटा, जे आमचेर वायट जाता, तेजेर तेणे उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे ते जो कितें तो कलाकृती लोकां मुखार सादर करता तितूंतल्यान तेणे तेंय बी मुखार हाडलां. खूब बरें दिसता. तुमकां हांव येवकार दितां. कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आमी खरें म्हळ्यार आमचें गोंय हें खूब गिरेस्त संस्कृतायेन भरलां. आतां हेजेरूच हांव सुरवात करतां. पयले सुवातेर हांव सुरेश बाबाक विचारूंक सोदतां, तेंचे कडल्यान जाणा जावपाक सोदतां. मायक चालू करचें. फाटल्यान तेका बटन आसा होय चालू करात. आमची संस्कृती, आमचें दायज अदीक मजबूत करपाक आमकां कितें करपाची गरज आसा? देव बरें करूं. सगळ्यांक कोंकणी राजभास दिसाची मनोनीत परबी. कोंकणी आनी गोंयकार सगळ्यांत पयलीं आमची मायभास इतली मोवाळ, इतली बरी, इतली सुंदर, आमच्या जाणटेल्यांनी दिल्ली दायज
संस्कृतायेची दायज इतली सुंदर आसा. तातूंत वेगळे वेगळे प्रकार आसा. तुम्ही पळयशात जाल्यार लोकवेद आसा, लोकनाच आसा, लोकसंगीत आसा. आणि आयची जी पिळगी आसा, तुम्ही जशें विचारलें की आमची संस्कृती आणि आमचे दायज फुडें व्हरपाक आणि ते आनीक बरे तरेन मांडपाक कित्याची गरज आसा. म्हाका सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता आमच्या भितर जें गोंयकारपण आसा तें गोंयकारपण जागोवपाची गरज आसा. हांगा जो प्रत्येक जाण बसला, तुम्ही धरून तुमचें नांव वाचतनाच हांवें हेंच वाचलें की फामाद तियात्रिस्ट म्हणून, बरोबर. सो ती आमची एक संस्कृती, तें आमच्या जाणट्यांनी दिल्लें दायज. तुम्ही म्हणटात पालकार, सारकें न्ही? पालकार जाणट्यांनी तें सुरवात केल्लें. आतां थोड्याच दिसांनी म्हाका दिसता कार्नवाल येतलो, खेळ तियात्र म्हणून जाता, तें आमचें एक दायज जें जाणट्यांनी दिलां. घुमट आरती जें जातून हांव आवडटां तें एक दायज, तें घुमट काडून आमचे कडेन दिलां जाणट्यांनी. एक तेप आशिल्लो की हें घुमट खंय तरी भुरगे विसरलेले. म्हणजे म्हाज्या भुरगेपणांत तरी म्हाका याद जाता की घुमट फक्त एक खुट्याळी आसताली जाणा तूं भितर घरान. आमच्या पयलींची जी घरां आसा तातूंत एक खुट्याळी आसताली. त्या खुट्याळेक बांदताले आनी ते घुमट तशें उडतालें आनी ताका धुल्ल लागताली. ते फक्त चवथीक भायर काडटाले. आनी चवथीक कोण काडटलो भायर? तातो, ना जाल्यार मागीर भाऊ, ना जाल्यार मागीर दादा. म्हणजे तो तुजो आजो, तो तुजो काका, चुलतो, ना जाल्यार बापूय, ना जाल्यार कोण तरी शेजारचो कोण तरी तातू. तो भायर काडटालो, तो वतालो त्या खुट्याळेचे घुमट काडटालो आनी मागीर फक्त चवथीक वाजप. चवथ जेन्ना येताली तेन्ना गणपती दारान आयल्या नंतर ते घुमट घेवन वाजप. आता जर तुम्ही पळयशात जाल्यार ती पळय ती खोट्याळी आसा न्ही, ती खोट्याळी प्रत्येक गोंयकारान ती थंयच्यान वणटींतल्यान काडल्या आनी काळजाक मारल्या. आनी आयचो जो गोंयकार आसा तो तें घुमट काळजाक धरून वाजयता. सो म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं जसो तुम्ही प्रश्न विचारला की आमच्या जाणट्यांनी दिल्लें दायज, आमची जी गोंयची संस्कृताय आसा ती फुडें व्हरपाक आयचो गोंयकार जो जागो जाला ताका जागो दवरपाची गरज आसा. ताका जागोच दवरपाची गरज आसा. आता जितले जे कार्यक्रम जातात गोंयान म्हाका दिसता आयच्या दिसा आता मेरेन जितले कार्यक्रम जाता सगळे जाण गोंयान येतात, प्रत्येक कलाकार गोंयान येता. पूण तुम्ही पळयलां आसतलें की जेन्ना जेन्ना कलाकार गोंयान येता बाकीचे गांवांतले कलाकार येतात, मुंबयचे आसूं, दिल्लीचे आसूं, व्हडले व्हडले कलाकार जेन्ना येता आनी आपली कला सादर करता, ना जाल्यार खंयचोय जर कार्यक्रम गोंयान जर आयोजीत जाता ताका तुम्ही पळयतले की भायलो लोक येवन थंय कार्यक्रम सादर करतात. तुमकां एक सादें उदाहरण दिता. आतां शिगमोत्सव जातलो पणजे आझाद मैदानाचेर शिगमोत्सव कार्यक्रम जाता. पूण त्या शिगमोत्सव कार्यक्रमाक जेन्ना मेन कार्यक्रम मागीर आमी जर म्हणटा दिलां आनी ते आमी आयज फुडें व्हरतात, हांगा बशिल्लो प्रत्येक कलाकार, तो मागीर फुडताड बाब आसूं, ना जाल्यार शिव आसूं, मयुरेश बाब आसूं, अमित बाब आसूं, ताचे तुम्ही व्हिडिओ पळयात. ताणें कोंकणींतल्यान रॅप करून दाखयलां. प्रत्येक कलाकार पळयात तुम्ही गोंयचो, खंयचोय मागीर तो आसूं, धाकट्यांतलो धाकटो आसूं, व्हडल्यातलो व्हडलो आसूं, खंयचोय कलाकार आसूं, त्या कलाकारान आपलें स्थान निर्माण केलां. आनी गोंयची कला तितली बरी आसा की ती सादर करपाक म्हाका दिसता सगळ्यांत कमी उपकरणां लागतात. म्हणजे एक जर घुमट, समेळ, तासो, धोल जर घेवन तर रावत आनी जर तूं जर थंय धालो सुद्दां जर म्हणपाक रावत, बायलां जर धालो सुद्दां म्हणपाक रावत जाल्यार सुंदर कार्यक्रम जाता. म्हणजे तो कार्यक्रम जर तूं करतलो, आमी जर म्हणटा की तें दायज आमच्या जाणट्यांनी दिलां आनी तें फुडें व्हरपाक जर जाला जाल्यार त्या दायजाची जर तूं जतनाय करतलो, फुडें व्हरतलो जाल्यार ताका तसो एक नियोजीत केल्लो म्हणजे प्री प्लॅन्ड सारको एक प्लॅटफॉर्म जाय पडटलो, ताका एक माची जाय पडटली. आयज आसा पूण ती म्हाका दिसता आनीक फुडें व्हरपाक ताजेर आनीक काम करचें पडटलें. हांव तुमकां एक सादें उदाहरण दितां. जाली ताका 4-5 वर्सां जालीं गोंयान लोकनाचान आतां ताका मान्यता दिल्या, थोडे करतात लोकनाच, तुम्ही पळयलां आसतलें. तकलेर समय दवरतात आनी मागीर ती बॅलन्स करता आनी तो नाच जाता, बरोबर. आनी फोंड्या वाठारांतले म्हणजे प्रियोळ,
कुट्टी फोण्या, ताच्या नंतर पिरवाळा म्हणटा थंय, पेवटेर म्हाड्डोळा, खुबशे असे पंगड आसात जे हो नाच करता, हो लोकनाच करता आणि तकलेर समय दवरता आणि मागीर ताजे वेगळे वेगळे प्रकार करून दाखयतात. आणि ते सादर करतना तुमकां गोंयचेच लोकवाद्य थंय वाजता, धोल वाजता, तासो वाजता, घुमट वाजता, समेळ वाजता आणि ताजेर गायन जाता. पूण जेन्ना ते गायन जातालें ते परत परत तेच गायन जातालें. म्हणजे तो नाच प्रकार जो आसा, तो जो लोकनाच आसा समय दवरपाचो आणि तो थंय ताजेर तकलेर दवरून तो नाचपाचो, ताका एक 15-20 मिनटां तुका दाखोवपाक लागता, 15-20 मिनटांचो कळाव लागता. आता ती 15-20 मिनटां जेन्ना ते म्हणटाले ते परत 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 तेच रिपीट जावपाक लागलें, परत परत तेच आयकपाक पडलें. सो मागीर थोड्या कलाकारांनी अशें चिंतलें की हातून कितें तरी नाविन्यता हाडुया, कितें तरी नवें करून हाडुया. सो ताज्या खातीर मागीर ताजेर कॉम्पोजिशन जावपाक लागली आणि त्या समयी नृत्य जो नाच आसा तो समयी नृत्याचेर कॉम्पोजिशन केल्या नंतर कोंकणीन कॉम्पोजिशन जालें, कोंकणी भाशेन ताजेर कॉम्पोजिशन जालें. आयज तुमी जर युट्यूबार पळयशात जाल्यार मुंबयच्या सगळ्यात टॉप युनिव्हर्सिटीन, विद्यापीठान, पुणेच्या, कोल्हापूरच्या, मागीर जे गोंयभरान युवा महोत्सव जातात, देशभरान, भारताभरान जे युवा महोत्सव जातात तातूंत जो नाच प्रकार जाता पळय तातूंत तांच्यांनी कॉपी केल्या. अक्षरशः गोंयचो जो समय नृत्य आसा तो कॉपी केला आणि ते संगीत आसा तशाक तशें कॉपी करून प्रेझेंट करता. म्हणजे आमची जी संस्कृताय आसा ती भायल्यांक कळ्ळी, तांच्यांनी थंय कॉपी करून प्रायजां काडली, पूण आमकां ताची अजून हे वालोर ना आमकां अजून. तुम्ही जर युट्यूब काढून पळयशात, जर तुम्ही गोवन लॅम्प डान्स म्हणून घालात, कित्याक थंय कितें म्हणटा ताका युट्यूबार सर्च हे लागतात न्ही, सो ते घातल्या नंतर तुमकां गोंयचो दिसतलोच, पूण ताच्या बरोबर ते कॉपी करून पळय तांच्यांनी प्रायजां काडल्या न्ही ते सगळें. आणि कोंकणीनूच म्हटलां, ती कोंकणी मागीर कशी आसा ती मातशी कोंकणीन मराठी मदीं मदीं मिक्स जाल्या, कळ्ळें तुमकां. पूण तें कॉम्पोजिशन गोंयचें, म्हणजे आमच्याच जाणटेले दिल्लें दायज ते आता फुडें वळतना दुसऱ्यांनी ताचो वालोर घेतला. आमी डेव्हिड बाबा फुडें या. हय शुअर. डेव्हिड बाब, तुमचे विचार कितें? टॅलंट हा गोंयांत खूब टॅलंट हा, पूण कितें आहा इम्पॉर्टंट तें आहा, फुडें इम्पॉर्टंट तें आहा ते गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचें. आमचे भुरगे खूब टॅलंटीड आहा, करता, पूण आफ्टर 18 खूंय पावतात, 18 वर्सां जालें खूंय पावता, कॉलेजीन नासता, स्कॉलांनी नासता, खूंय पावता मागीर. थोडे आहा आर्ट एंड कल्चर आहा ग्रूप, तातूंत खूब गांवचे आहा, पूण तांकां तितली फॅसिलिटी मेळना जाय ती. ट्रॅव्हलिंगूय मेळना, इंटर कंट्री वचूंक मेळना, दुसरेच वेता, भलतेच वेता. डान्सर आहा थिंगाच, हेजो भाचो वेता, तेजो हो वेता, कित्याक इंटरनॅशनल टूर न्ही. ते कोंकणी भाशेचे भायर दाखोवंक जाय ते सारके डान्सर दाखोवंक मेळना, भलतेच वेता भायर. सो तें गव्हर्मेंटान मातशें मनार घेवचें आनी स्कॉलांत स्टार्ट करचें. स्कॉलांनी न्ही, कंपल्सरी करचें कोंकणी भाशेचो डान्स. तो आमचो फुडें व्हरोंक जाय गव्हर्मेंटान, स्कॉलांनी व्हरोंक जाय, टिचरांनी व्हरोंक जाय. हांव एक्चुअली वेस्टर्न शिकयता, पूण म्हाका तें खूब दूख दिसता कोंकणी खूंय पावना फुडें. पण तुम्ही केन्ना तरी ते कोंकणी पासत प्रयत्न केल्यात? हय केला, खूब इंटर स्कुलाक हांवें केला, फर्स्ट प्रायज घेतला, सेकंड प्रायज. हांव खूब स्कॉलांनी आहा, त्या स्कॉलांक हांवें जिखयल्या, पूण कांतारां आमकां मेळना कोंकणी डान्साक. तीच कांतारां आहा, एक 10-15 कांतारां, आनी तरी फुडें वचूंक ना. म्हणजे आज कंपोजरांचें काम आसा, म्हणजे कंपोजरांनी हय खूब करूंक जाय. इवन तियात्रिसांनी आनी कांतार म्हणटा ते आमचे कोंकणी, आनी दुसऱ्या सायडीचे कोंकणी कोण कांतार म्हणटा ते तेंच्यांनी कंपोज ते चड मनाक लावंक जाय. कंपोजिशन सॉंगां ना, डान्सर्स कितले नाचतले, तेच सॉंग नाचता एवरी इयर. तर शिवबाब, तुझे विचार कितें? सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी राजभास दिसाची सगळ्यांक परबीं. तर जशें सुरज सरान सांगलें आनी आमचे डेव्हिड बाबानूय सांगलें की आसा आमचे कडेन टॅलंट, खूब टॅलंट आसा, बट तेजो जाय तितको उपयोग जायना. उपयोग कित्याक जायना, जशें की सांगलें आमचे कडेन तितक्यो फॅसिलिटीज ना आयज काल. जर खंय वयतलो जाल्यार तुका खंय आयज परफॉर्म करपाक सुद्दां आपयल्या खंयच्याय स्टेजीर,
जाल्यार तुका लिमिटेड तितक्योच रिसोर्सीस तुका तुजे कितके पेमेंट आसा तो दितले सायडीक सरतले. तेजे फुडें कितें, तेजे फुडें आमी खंयच पावना केन्नाच. आयज नॅशनल लेवलाचेर आमचो गोवन फोक केन्नाच पावना कित्याक लागून की आमकां त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना इतक्यो फुडें वयपाच्यो तेका लागून. सो आतां म्हाज्या तरेनसून विचार कितें आसा की जशें की म्हटलें आमची फुगडी दायज और आमचे जे लोक प्रकार लोकवेद सगळें कितें आसा ते आमी ऑफकोर्स सांबाळून दवरपाची गरजूच आसा. पूण आयज सद्याच्या काळान कितें जालां की जे जनरेशन आमचे आतांचे सद्याचे जनरेशन जे येयला आमचे जेन झी जर म्हणटा आमी जेन झी, तांकां जर आमी आमचो लोकनाच और कितें आमचे जे दायज आसा मांडे आसा आमचे धालो फुगड्यो कितें आसा ते जर आमी तांकां आतां आसा तशेंच जर प्रेजेंट करून दिलें खंय ना खंय आयज कालचे जे जनरेशन आसा तांकां मातशें तें बोरींग दिसता खंय ना खंय तरी. कितें तें घुमट पयलींसून वाजयता शामेळ घुमट वाजयता तेंच करून तांकां ते खंय ना खंय तरी पळोवपाक इंट्रस्ट येना तितको तरी. म्हाका एक्चुली मनानसून खूब इच्छा आसा की एक्चुली भुरग्यांनी हें मनाक लावन घेवचें आनी हेंच एक्चुअल जें आसा पळय आमचें फोक ते एक्चुली प्रमोट करपाक जाय. पूण आयज कालच्या जनरेशनाक लागून कित्याक बॉलिवूडान खूब चेंजीस जाले, बाकीचे फिल्म इंडस्ट्रीन सॉंग इंडस्ट्रीन खूब चेंजीस जाल्ल्या कारणान आयज काल लोकांक मातशें इन अ डिफरंट वे पळोवपाक लोकांक आवडटा. सो म्हाका दिसता जशें की हांवें म्हाज्या एक युट्यूबाच्या थ्रू हांवें स्टार्ट केल्ले फोक अनप्लग म्हणून हो एक प्रकार, ताका लोकांचो इतको प्रतिसाद मेळ्ळो. नॉर्मल जर तूं फोक सॉंग पळोवपाक गेल्यार फोक डान्सीस खूब आमचे अपलोड केल्ले आसा युट्यूबाचेर, पण त्या एक्च्युअल फोक डान्साक जितको रिस्पॉन्स मेळ्ळो तितको आमकां त्या फोक अनप्लगडाक मेळ्ळो. कित्याक तितून आमी एक नेवे म्हणजे जे आमचे यंग जनरेशन आसा ताका आवडटलें असो कितें तरी आमी एक प्रकार तेंचे फुड्यान हाडपाचो प्रयत्न केलो. सो ताका लागून खंय ना खंय आयज कालचे जे जनरेशन आसा तांकां तें कनेक्टेड दिसलें आनी तेंच्यांनी खूब आमकां आमची तोखणाय केली खूब जाणांनी. सो हांव कितें म्हणटा ते आतां जे फोक अनप्लग्ड आसले तेजे भितर म्हाका जितकी नॉलेज आसली, म्हाजे कडेन जितकी नॉलेज आसली म्हळ्यार हांवें जितके एक्सपिरियन्स केल्ले फोक डान्सीस ऑर लोकनाच आमचे गोंयचे कितें आसले जे म्हाजे कडेन कॉन्टेंट आसले ते हांवें काडले. हांव ज्या गांवांत रावता दोंगरेर, ते दोंगरे गांवचे जी त्रुजाक सुद्दां जाता आमचे म्हटल्यार लोकगितां म्हणटात ती गांवची पारंपारीक ती सुद्दां हांवें त्या भितर घालून मिक्स करून तो एक फ्युजन म्हटल्यार एक नवो प्रकार लोकां फुडें दवरपाचो प्रयत्न केलो. सो हें म्हाजे पुरतें, म्हाजे कडेन कितें आसलें तें हांवें प्रेजेंट केलें. सो म्हाका कितें दिसता आतां जर तूं ह्या गांवचो तूं दुसऱ्या गांवचो खंयचो आसतलो, सो तुमच्या गांवांत सुद्दां ते कितें तरी प्रकार आसतले ते तुमी मिक्स करात. तुमचे कितें गांवचे आसा ते तुमी लोकां फुडें नडा, एक वेगळ्या प्रकारान नडा. कंपोजरांची खूब म्हटल्यार खूब आमचे कडेन खूब कंपोजर्स आसा, सावंड इंजिनियर्स आसा, रेकॉर्डिंग आर्टिस्ट आसा. जर तुमचे कडेन ते पॉसिबल जायना जाल्यार ऑफकोर्स हांव सुद्दां म्हाजो एक स्टुडिओ आहा, हांव रेकॉर्डिंग करता, कंपोजिशन सगळें करता. जर तुमचे कडेन कंटेंट आसा तो हाडा आमचे मुखार, आमी तुमकां एक म्हटल्यार त्या हे जे फोक जे आमचे आसात तेका एक नवो प्रकार दिवन आमी लोकां फुड्यान मांडपाचो प्रयत्न करतले. शिवाबा बरे विचार आनी जे तुवें लोकांक सांगलां की आपणा मेरेन या, कारण कोंकणी आमची राजभास, तीच आमची मायभास. आतां आमच्या मदें अमित बाब आसा जो तुमी जें कितें मांडलां पळय आतां सारकें लायनीन वयता आनी तुमी जें कितें मांडलां तेजे थोडी जाप आमच्या अमित बाबा कडेन आसा, कारण तो हें रॅपर कितें आसा तें थोडे भोव सांगतलो. योगकार सगळे आणि शुभेच्छा दिसाच्यो. पयलें म्हटल्यार सगळ्यांनी सांगलेलें कोंकणी भाशेचें महत्व, आणि सेकंडली हेंच्यांनी सांगलें की द यूथ वी नीड टू अट्रॅक्ट दम, खंयची तांकां लागीं हाडपाक जाय, ती आवड दाखोवपाक जाय. कित्याक चडशें आतां मातशें ब्लँक जनरेशन कहें, म्हणजे एकलो गेलो की त्या फाटल्यान सगळे धांवून येतात. सो आतां रिल्स पयले इंस्टाग्राम वा यूट्यूब शॉर्ट्स सुद्दां 30 सेकंड 60 सेकंड कंटेंट तें चड चलता आनी दॅट इज एक्चुली बींग रिवॉल्विंग विथीन द सर्कल. सो त्या हितून आतां पयलीं आतां फ्युजन केल्लें शिवान ते फाटले केल्ले तेजो थोडो पार्ट आहलो इन द आमची गोंयची इन्स्ट्रुमेंटूय आहले आनी ते एक हे शोकेस सारको तो फीचर कंटेंट आहलो तो, आनी तेजे हितून ते आमचे गोंयचेर कितें केल्लें मरे हिंगसून.
गोंयची सोबीतकाय दाखोवपाक म्हणजे तेगे एक सॉंग केल्लें दाखोवपाक की गोंयान बीच हे सगळे न्हू बीच्या भायरूय आनीक संस्कृताय कितें आहा तें समजपाक गोंयकारांक आनी गोंया भायल्या लोकांक गरज आहा. कित्याक खंय ना खंय आमी गोंय म्हटलें काय आमचे आतां पळय 90s आमी केन्ना पळयताले गोंय तेन्ना आमचे गोंय सोबीतकायेक लागून जगभर फेमस आसलें. आतां फक्त जुगार मागीर रातचे मागीर घेतले काय पार्टी आनी दुसरे येसा रिपीट हे सगळें जालें आनी तितून आमचें कितें जालें पळय आमचें मेन कितें आहा आमकां स्टेटहूड मेळ्ळो दिसता भाशेक लागून ऑन द बेज ऑफ लँग्वेज आनी तीच आमी विसरून गेल्ले. आतां कोंकणी उलोवपाक खंय तिके काय खंय आयनॉक्सान गेलो खंय ऑर्डर करपाक कितें रेस्टॉरंटान हायफाय गेलो आमी म्हणटा आय लायक टू हॅव दिस ऑन दॅट आनी एक्सेंटूय चेंज जाता समजा कित्याक पयसो स्टेटस म्हटल्यार इंग्लीश म्हणटा सगळें. इट इज नॉट द सेम वी आर ब्रॉट अप म्हणजे आमी भुरगेपण हांगसून कोंकणी उलयतले. आतां हांव पयलीं ते चवथी कोंकणी मिडियमानूच शिकलेलो पूण आतां कोण आपल्या भुरग्याकूच घालून पळयचे ना कोंकणी मिडियमान. कित्याक खंय ना खंय ते म्हणटले भुरग्याची बरी वाड जावची ना फाल्यां ताका सोसायटीन फाल्यां ताका बरें जॉबाक बी कोण व्हॅल्यू दिवचो ना हें तें अशें. हो आमचो सद्याचो तो जो विचार चल्ला पळय आनी हो विचार सारको धोकादायक म्हटल्यार फुडाराक आमचें कितें जायत वा आमची भास खंय खंय पावत वयर पावत सकयल पावत दॅट इज डिफिकल्ट टू टेल. पूण सद्या तरी जर आमी कांय करोना जाल्यार शुअर जशें गोंयांक आतां खतरा धोका तो कोंकणी भाशेकूय खतरा धोका आसतलो. कोंकणी मागीर आतां कोंकणीन आतां तूं खंय आशिल्लो ही आतां सारकी कोंकणी न्हू पूण आमचे सिलेबस फ्रॉम पेडणे टू काणकोणा चेंज जाता खूब. पूण मागीर आमकां भितर तूं खंय आसली रे असले बी आयकूंक येतले कोंकणी भाशेचे. सो हे करचे जावच्या पयलीं आमी आमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू ती. आतां तूं भायर सरलो खंय तूं बोल्सान आतां कितें आहा ते आतां रस्त्यार काय उगोवंक शकना बिकॉज तूं भायर सरतना तुजी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द सरावंडींग क्लीन. तसोच एज अ गोवन तुजी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविज्युअल सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू. आपलो बाबा कितें तरी आपले एक गोंयाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी भाशेक आसता वा बाकीचे दायज बी हे सगळे राखपाक आसता. सो ते आमकां काडपाक जाय आनी ती जागृताय अशी आहले एक हितून आनी बाकीचे म्हटल्यार यूथ इव्हेंट्स कितें आसता पळय ते सगळे आतां कोण प्रायजां कितली आहा ते कितले पयशे आहा ते प्रमाणे तितलो बरें हें करता तेका कितें म्हणटा ते प्रॅक्टीस करता. बट भाशेक लागून कोण करना ते आमकां प्लॅटफॉर्म मेळटा कोण कितें मेळटा तेजे लागून आमी बरें करुया ते कोण करना. सो ती आमकां गरज आहा आनी हितून आनी फ्रॉम रॅप इफ यू टॉक अबाउट रॅप सगळ्याक म्युजिकाची नवे जनरेशन कितें आसता आनी कोंकणीन कोण नासलो म्हटल्यार म्हाका खरेंच दिसतालें आनी आय वॉज मोर कम्फर्टेबल कोंकणीन माय बस न्हू गाडी सुद्दां मारली जाल्यार सुरान वयता. सो तेन्ना ताका लागून ती मागीर कोंकणीन बेश्टें चालू केलें आनी गोंयकारांक आवडलें आनी म्हाका तें दिसलें न्हू कितें गोंय आतां गोंयकारांक कितलें सांगलें की बाबा अशें चल्लां तें चल्लें ताका म्हणटलें कितें पळय 7 जाली टायम जालो. सो ताका लागून ते एक तांकां रॅपान आनी मिडियम दुसरें मिडियम कितें बरें तांकां सांगूंक गेलें जाल्यार ते आयकतात. ते एक चालू केल्ले पळोवया आतां कितें बदल जाता आतां जावन येवचो. हय खरेंच बरे विचार मांडले तुमी. खरें म्हळ्यार गोंय आमचें मूळ पीठ कोंकणी आमची भास कोंकणी संस्कृताय आमची मिरास. मयुरेश भाव हें कॅमेरा भितर कशें बांदून दवरपाक जाता हें चित्रांतल्यान जावं चलचित्रांतल्यान कशें दाखोवपाक जाता. कारण तुजो जो प्रवास आसा तो तसो आसा जे आमचो अमित भाव सांगता हे बरे सावंड इफेक्ट दिवन कशें मुखार व्हरपाक येता. सगळ्यात पयली राज्यभास कोंकणीच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक बरबी. पयली म्हणल्यार जेन्ना आमी भायल्या कोणाक मेळटा सो पयली तेंचो विचार आसता की गोंय म्हणल्यार पार्टी ड्रिंक्स. सो हालींच एक सॉंग काडला हेणी शिवान तितून तो कॉन्सेप्टूच आसा असो की गोंय पार्टी आनी ड्रिंक्सा परे आमचे फोक नाजाल्यार आमची अस्मिताय सोबीतकाय इतली बरी आसा. सो ते पोर्ट्रे करता चड करून. आणि मेनली हांवें हालींच गेल्या वर्सा एक फिल्म काम केल्लें झूम स्टुडियोजा खातीर. सो तितून सुद्दां गोंय हितून दाखयला की
तेंचो एक तेंच्या माइंडान एक पिक्चर सेट जाल्ले आसा की गोंय म्हणल्यार अशेंच म्हणल्यार कोण फुलांचे कपडे घालून आसता आणि ते सो ते सगळे माइंडसेट आसता एक आंटी आसता सो ते म्हाका काम करतना सुद्दां मातशें खटकलें की दीस इज नॉट वॉट वी आर हे आमी एक्चुली हे गोंय न्हू पूण ऑल्सो काम करतना सुद्दां आमी ट्राय करता की जे गोंय आसा जे रियल गोंय आसा ते कशें पोर्ट्रे करपाचे सो आमी चडशी म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जालीं आमी कोंकणी शॉर्ट फिल्म्स करता सो तितून आमी ट्राय करता की जाता तितले आमचे गोंयान जे आमची घरां आसात जी मातयेची घरां आसात ती ट्राय करता आमी घालपाक मागीर आमचे बॅकग्राऊंड स्कोर आसता ते बी आमी जाता तितले आमी फोक म्युझिक जाता जाल्यार घालता नाल्यार कोंकणीन जाता तितले आमी लिरिकल फोक फ्युजन करून ट्राय करता घालपाक सो हो एक आमी मेथड आमी ट्राय करता सध्या आणि म्हाका तरी दिसता की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अशी आसा की ती सगळ्यांक बेगी पावंक शकता आणि जर आमी कोंकणी यूज करून सगळ्यांकडे पावले जाल्यार इट इज म्हणल्यार खूप बरें जातलें आमी आतां अशें जाता की गोंयान सुद्दां चडशे आमी इंग्लीश उलोवपाक वयता आनी पळोवपाक गेल्यार आमी दुसऱ्या स्टेटींनी गेल्यार महाराष्ट्रान गेल्यार ते म्हणल्यार तांकां मराठीच उलोवप वयतात ते मागीर पंजाबी आसता तूं पळोवपाक गेल्यार म्युझिकान सुद्दां तेंचे फोक जे आसा पंजाबी म्युझिकाचे फोक खूप मेन फेमस जाता तेंचे सॉंग्स अशें ना की इंडस्ट्रीन इट इज लिमिटेड पूण तेंची पंजाबी सॉंग्साची फोक इज टॉप मागीर मराठीची चडशी मराठी सॉंग्स आसा तितून सुद्दां तेंचे ढोल तशे ते हितून ट्रेंडिंगान आसा सावथान गेल्यार सावथान सुद्दां गेल्यार तुका थंयसर कोण इंग्लीश सुद्दां उलयता तेंकां कळना सो म्हाका काय कळना की आमी अजून पासून कोंकणी उलोवंक आनी कोंकणीन कितें कॉन्टेंट करपाक अजून कित्याक आसता सो खरें म्हणल्यार मयुरेश बाब तुवें बरे विचार मांडल्या आनी ह्या विचारांक खूब खोलाय आनी उंचाय म्हणटा तशी आसा रुंदाय सगळें आसा कारण आतां थोड्या दिसांनी कार्नवाल येतलो आनी कार्नवाला भितर वेस्टर्न म्युजीक आमकां आयकुपाक मेळटली ढाम ढूम सगळें मेळटलें आनीक ह्या ट्युरिजमांतल्यान एक प्रमोट जाता की गोंय म्हणलें काय ना एक कितें तरी प्रॉस्टिट्युशन म्हणजे नागडी उगडी चेडवां ड्रग्स आनीक सोरो म्हणजे अशें पिक्चर भायर लोकांक पावता तो हें आमी कशें मोडून काडटले कित्याक आमी सदांच म्हणटा कोंकणी आमच्या गोंय राज्याची अधिकृत भास जाल्यार ही अधिकृत भास खरेपणी सरकारान वेव्हारांत हाडल्या तुमकां हांव तुमकां आनीक उदाहरण दिता ताजेरूच तुमी उदक म्हटलें की हांव रेडिओ मिर्चीन प्रोग्रामींग डिरेक्टर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून कामाक आशिल्लो 2007 FM रेडिओची सेकंड फेज आयिल्ली जातून मागीर गोंयान मागीर अशे बारीक बारीक हातूंतल्यान कोल्हापूर म्हणात गोंय म्हणात मागीर मँगलोर म्हणात अशे बी सिटीज म्हणटात नाजाल्यार सी सिटीज म्हणटात टाउन्स तातूंत रेडिओ FM रेडिओ लॉन्च गव्हर्मेंटान चिंतिल्लें की तांकांय लायसन्स दिवचें टायम्स ऑफ इंडियाची रेडिओ मिर्ची गोंयान आयली आनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका तातूंत काम करपाची संदी मेळ्ळी प्रोग्रामींग डिरेक्टर म्हणून आनी जेन्ना हांव प्रोग्रामींग डिरेक्टर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून तातूंत हांव रुजू जालो तेन्ना रेडिओ जॉकी आरजेस तुका सिलेक्ट करचे पडटा आनी जेन्ना तांचें ऑडिशन जाल्लें तांच्यांनी सारकें बरोवन दिल्लें रेडिओ मिर्चीन ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटान बरोवन दिल्लें की कोंकणी भाशेन आरजे उलयतलो म्हणून कोंकणीनूच तो फाल्यां उलयतलो म्हणून जेन्ना रेडिओ स्टेशन लॉन्च जाता तेन्ना कोंकणीन उलयतलो म्हणून आनी जेन्ना ऑडिशन्स जाली तेन्ना म्हाका याद जाता की आरजे रेडिओ जॉकी हो जो एक पोस्ट आसा ताका कितलीशीच ऑडिशन्स करपाक आयली पुणून तातूंतल्यान वेचून काडपाक सगळ्यान चड म्हाका कठिनाय दिसली कारण
कोंकणी उलोवपाक कोणूच फुडें सरनाशिल्लो. म्हणजे कोंकणींतल्यान रेडिओ जॉकी सिलेक्ट करप, कोंकणींतल्यान ऑडिशन घेवन रेडिओ जॉकी तातूंतल्यान सोदून काडप बरो, बऱ्यांतलो बरो. म्हाका याद जाता तेन्ना की कितलेशेच अशे गोंयचे कलाकार आयले जांच्यांनी रेडिओ जॉकी म्हणून काम करपाक फुडाकार घेतलो, पूण कोंकणीन उलोवपाक कोणूच तयार नाशिल्लो. म्हणजे सगळेच जाण इंग्लिशीन उलयताले आनी सगळ्यांक असो हे दिसतालो की इंग्लिशीन उलयल्या नंतर ते चड बरें दिसतलें रेडिओचेर. पूण तशें ना, तशें ना. तुमी आतांच म्हटलें की आतां थोड्या दिसांनी कार्नवाल जातलो, म्हाका खरेंच सांगता तुमकां ज्योती बाब, म्हाका भंय दिसता. केन्ना केन्ना चिंतून येता की कार्नवालाचो किंग मोमो आसतलो पळय, तो किंग मोमो केन्ना तरी फुडल्या वर्सांनी सुखविंदर सिंग नाल्यार गुरप्रीत सिंग बीन आसल्यार पुरो म्हणून. खरें सांगता तुमकां, केन्ना केन्ना भंय दिसता की तो जो किंग मोमो आसा पळय तो गोंयकार वयर रावता. खरेंच सरकारान ही वेव्हारांत हाडल्या कोंकणी भास हय. म्हाका दिसना. प्रत्येक सरकारी आमचे नॉर्मल म्हणजे आमचे दिसपट्टे जे काम आसा ते आमी सायडीन काडून दवरया आणि सरकारीच कामां जी आसात तातूंत वचून पळयात की कितले जाण कोंकणी उलयतात ते. म्हणजे थंय बरयल्ले सुद्दां आसता मे आय हेल्प यू काय म्हणून. म्हणजे जो खरोच जाका आतांच मयुरेश बाबान म्हटलें की जर तुमी सावथाक वचशात जाल्यार थंय तुका आमी सुद्दां म्हणटा कर्नाटकाक जर वचशात फक्त जिलोब्यो. तुम्ही जर कर्नाटकाक वचशात तुमकां वाचपाक एकदां कळना तुमी खंय पावल्यात ते. तुम्ही कारवार फुडें वचात, तुम्ही बेळगांव फुडें वचात, तुमकां फक्त जिलोब्यो दिसतल्यो, तुमकां तांचीच भाशा दिसतली. तुम्ही केन्ना केन्ना तुम्ही तांच्यो बसी पळयात, तुमकां खबर नासता ती बस खंय चल्ली ती. आमकां वाचचें पडटा सकयल देवनागरीन बरयता कारवार, हुबळी, तांची प्रत्येक गजाल तांच्या भाशेन, कन्नड भाशेन सगळ्यो जिलोब्यो. आमची कोंकणी आसा तशी. तुम्ही खंयच्याय हातून चलात. आतां तांच्यांनी करपाक सुरवात केल्या, पूण म्हाका दिसता बरेचशे काम उरलां जे सरकारानूच करपाक जाय की ही जर आमी राजभास म्हणटा आमची मायभास आमची इतली मोवाळ, इतली बरी, सगळ्यान मोवाळ भास जी आसा अख्ख्या भारत देशान जाल्यार ती कोंकणी. सगळ्यान मोवाळ म्हणजे ज्या भाशेक एक इतली मोवाळटा आसा, म्हणजे तातल्या भितर इतली गोडसाण आसा की कोणूय शिकपाक शकता. आता शिव तुमकां प्रश्न, कारण आमचे नाच, संगीत, चलचित्र, पदां, कांतारां, नाटक, तियात्र, कविता, लेख, काणयो असे खूब प्रकार जावं फुगड्यो, धालो सगळें आसा. तुज्या मतान सरकारान एका कशी चालना दिवपाची? ज्या प्रकारे हांवें पयलींच सांगलेलें की आमचे जे लोक प्रकार आसा ऑर फोक जे आमचे कितें आसा तेच आमकां फुडें जर येयले जाल्यार खंय ना खंय आमचे फोक हे रेकॉग्नायझेशनाक येतले फुडें ना जाल्यार ते तशेंच मातयेन वचून खंय ना. पूण सरकारान कितें करपाक जाता ते प्रिजर्व करपाक? एक्चुअली सरकारान आतां जर पळोवपाक गेलें जाल्यार सरकाराच्या सायडीसून लोकांक मेन जी प्लॅटफॉर्म्स आसा ती एक्चुअली हाडून दिवपाक जाय. कित्याक आतां सद्याक जर आसा आमी शिगम्याकूच म्हणा खंय जर कॉम्पिटिशनां जाता आनी कॉम्पिटिशनाचे पुरतीच वयता आनी ते लोक मागीर तांकां विसरून वयता. सो सरकारान अशें करूंक जाता की आयज काल सुद्दां एक आमी आतां स्कुलांनी सुद्दां जेन्ना वयता तेन्ना स्पोर्ट्साक सुद्दां आमकां ग्रेस मार्क्स खंय घालून दिता. म्हाका दिसता आतां केला काय खबर ना. एक फाटल्या दिसांनी एक नोटीस येयल्लीशी दिसता की जर आयज काल भुरगो खंयच्या फोक डान्सान जर स्कूल लेवलाचेर जर परफॉर्म करता फोक डान्सान वर खंयच्याय तर तेकाय जर मार्क्स दिवपाक जाय अशें खंय तरी एक हांवें वाचलेलें. आतां जाला काय खबर ना. सो हो एक सरकारा कडल्यान आमकां हेल्प मेळोंक शकता की आमची जर दायज आनी कोंकणी जर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार अशें जशें की स्पोर्ट्सान एका भुरग्या खातीर मार्क्स मेळटा तशेंच आमच्या फोकान ऑर कोंकणी खातीर जर तो भुरगो कितें करता जाल्यार ताका ऑफकोर्स एप्रिशिएट करचें, ताका स्कुलान मार्क्स दिवचे जेणे करून तोवूय बाबा कोंकणी भाशे खातीर आपले चड इंट्रस्ट दाखयतलो. अमित, तेणें जें सांगलां की मार्क्स दिले जाल्यार हो प्रश्न सुट्टलो. तो सोडना ताजे आवय बापूय तर ताका मारून तरी शिकयतले मार्क्साक लागून, कित्याक तेजो फ्युचर बरो जातलो म्हणटले. पूण मुद्दो कितें आहा, एक भुरग्याक तरी एक दिसतलें की हय केल्यार आपणाक ओवरऑल हितून मातशे आपले मार्क्स तरी वाडटले न्हू. कित्याक आतां सद्या कॉम्पिटिशनूय वाडला, खंयसूनय एक 2 मार्क्स मेळटा म्हटल्यार तो भुरगो ते शिकोवंक तरी वयतलो मुद्दम आपल्या इच्छेन.
ती एक जाली. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आतां सरकाराचें तर म्हटलं सगळे आतां कोंकणी फोक सिंगर कोंकणी आसत हांव रॅपर नाव हॅव टू म्हाका आतां प्रायवेट स्टुडियोन येवचो पडटा रिकॉर्डिंग हांव कितें हें तें कित्याक सरकाराचो म्हाका दिसता एकूच आतां आर्ट्स एंड कल्चरान थंय बुकींग मेळ्ळा जाल्यार न्हिदून लोकांक केन्ना मेळटा ती. सो इतलो आतां रावलो थंय आनी म्हाका आतां कितें करपाक जाय ती इच्छाय मरोन येता न्हू बाय द टायम हें मेळटा ती. सो मेन म्हटल्यार सगळे आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी आतां म्हणटा सगळ्या आर्टिस्टांक स्टुडियो घालपाक कितले वयतले तुमी हांगा ते पार्ट टायम म्हणटा मरे थंय आतां बेश्टे एक 10 लाख म्हणून एक आतां जिम सुद्दां आतां सगळ्यांक घातले पूण आतां तेंचे मेंटेनन्स बी कितें चल्ला खबर ना तेन्ना तेंचे MP फंडान कितें घातलो तेंच्यांनी सगळ्यांक थंय आतां सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वय सगळ्या भुरग्यांक जर रिकॉर्डिंग स्टुडियो म्हटल्यार खंय वोकल्स बी आनी कसले इन्स्ट्रुमेंट रिकॉर्ड करपाक बी एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा थंय तुमचे इंजिनियर एक गव्हर्मेंटाचो दवर इंजिनियर सगळ्यांक दवरले कोणी आतां कितें नवे एक्सपेरिमेंट सुद्दां करता जाल्यार ते वचूं शकता आपूण बेश्टे करूं शकता कित्याक तेचे आयकून मागीर आनीक 4 लोकूय थंय वचूं शकता न्हू. पूण तूं आतां सगळे एका आतां पणजे वयतलो तो म्हणटालो 2 म्हयन्यांनी अरे मागीर 2 म्हयने जावन तूं म्हणटालो आतां का आतां बोल्सान रुपया ना तशें आसतना. आनी सेकंड म्हटल्यार पळय कितें आतां सुद्दां आमच्या इट इज अ प्रॅक्टिकल थिंग की वारल्यार घेवन पोटा बांदना. आतां तूं कितले लोकांक म्हणजे आतां कोंकणी भाशेन फोक कितें आसूं करीत रावलो रेकग्निशन मेळना तुका पोटाक तुका ब्रेड एंड बटर तुका मेळना जाल्यार खंय ना खंय थंय इच्छा मरता न्हू. सो त्या हितून गव्हर्मेंटान अशें रेकग्नायज ते करपाक जाय थोड्या लोकांक जे पयलींच्यान भितर हो आतांसून कोण कितले करता म्हणजे तुजो ते जॉबाक वयता तेन्ना सेवी कशी मागता तर तुजो आतां बाबा आपले इतले केले इतले वर्साच्यान करता म्हटल्यार तुका कांयच ना जाल्यार आर्थीक तरी कितें मातशें दिवं शकता आमी अशें तकले डिक्लेरेशन केलें जाल्यार कोण आयज चिंतता की हें करून फायदो ना आपूण फाल्यां खंय तरी बेश्ट वेर्ना बिर्ना गेल्लो बरो ते बिहारी दिसाक 800 रुपया जोडटा आपूण 500 तरी जोडटलो तो गेलो जर जाल्यार तो ते विचार सोडटलो न्हू कित्याक खंय ना खंय आपल्याक मातशें पोटाक तरी पडटलें म्हणून. सो मे बी आर्ट्स एंड कल्चर आमचे आहा मिनिस्ट्री पूण एफिशियन्सी भितर म्हाका मातशी कमी दिसता पूण हाचो उलोवचो ना कित्याक उलयलो काय मनीस वायट. सो ना तर तुमचे विचार समजले. दुसरें म्हणल्यार पळय आतां आमी आर्ट एंड कल्चर सोडून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा म्हणजे जी फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट करता आनीक जशे तुमच्या सारके जे आमच्या मदें कितलेशे कलाकार आसा हांकां पोटिकेन काम करून कितें तरी आमच्या गोंयाक दिवपाक जाता आनी ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या लेवलाचेर ते हाडूंक जाता. मयुरेश बाब तूं एक शॉर्ट फिल्मां बी करता आनी तूं हितूंक घुसपण आसा जाल्यार कोंकणी आमची मायभास ह्या हितूंतल्यान ही चलचित्रां जावं शॉर्ट फिल्मां करता आसतना तुका सरकारा कडल्यान कितें आदार मेळ्ळा? पयलीं म्हणल्यार आमी चडशे कॉम्पिटिशन जे करताले सॉरी फिल्म्सां करताले ते कॉम्पिटिशना खातीर करताले जी सरकाराचीच आसताली पूण ती इतल्या व्हडल्या स्केलीचेर जायनासली कित्याक आमी जेन्ना कॉम्पिटिशनाक वयताले आमकां कितलेशे लोक गावले जे म्हणल्यार ते फिल्मांनी आसा आमकां खबर सुद्दां नासलें ते एक्झिस्ट करताले म्हणून जे फिल्म मेकर आसा आनी जे म्हणू शकता की ते बॉलिवूड लेवलाचेर सुद्दां काम करतात आनी चडशे मेळटाले ते आमच्याच एजीचे आसताले चडशे आनी जे सिनियर्स आसले ते ज्युरी म्हणून येताले चडशे करून. सो सो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसना की पयशे आसा गव्हर्मेंटा कडेन आसा फंड्स आसा पूण जे जेन्ना जाय तेन्ना येयनात नाजाल्यार चड करून फेवरेटिजम जाता. हे प्रत्येक डिपार्टमेंटान जाता अशेंच ना की एंटरटेनमेंट म्हणल्यार हितून जाता. अशें एक एकदां जाता की हांवें जेन्ना हांव शिकतालो सावंड इंजिनियरींग तेन्ना हांवें स्कॉलरशिपाक अप्लाय केल्ली आनी तेन्ना 2 जाणांक डिनाय जाली आनी म्हाका दिसता फेवरेटिजम जालें आनी ते दोगांचे जे डिवायड करून अमावंट येवंक शकताले ते एकाच मनशाक गेले. सो असलें जाता म्हणून इवन हेंचो तो मॅगझीन आहलो पिकॉक म्हणून तो पिकॉक यशीचो मॅगझीन तेजे एडिशन 2-3 काडले मागीर खंय काय ते मॅगझिनार सगळे गोंयचे कितें कितें हायलायट आसतली सगळी ते कोण भायले कितें येता बी तांकां तो थंय दिसतालो न्हू यशीचो मॅगझीन न्हू तो मॅगझीन मदीं मागीर गायब जालो. आतां आमचो आर्टिकल म्हाज्याक इंटरव्यू घेतलो केन्ना म्हणटलो आतां इफ्फीक म्हटलें येतलो
चार लोकांक म्हणजे गोंयचो रॅप सीन कितें तो कळटलो तो अजून पर्यंत मॅगझिनूच तयार जालो. फुलतान बाब आतां तुमी लुसोफोनिया जावं बाकीच्यो ज्यो गेम्स जावं बाकीचें कितें कितें आसा तितूंकूय तुमी कोरियोग्राफी करता, तुजो वावर तुवें दाखयला. तुका खंयच्याय तरी गव्हर्मेंट ऑफिशियलान म्हणजे जे आमचे गोंयकार म्हणलां की कोंकणींतल्यान कितें तरी सादर कर. पयले म्हणटा तें पळय लुसोफोनिया इट्स द बिगस्ट गेम्स इन एशिया एंड पुर्चुगीज कॉलनीचे. थिंगा गोवा प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, बट गोंयच्या कलाकारांक चान्सूच ना. कित्याक हांव सांगता, आय वॉज नॉट अपॉइंटेड बाय द गोवा गव्हर्मेंट, आय वॉज अपॉइंटेड बाय पसेप कंपनी. ते गोंयचे हांकां कोत्ता कित्याक तांकां तें जाणा डेवीड कोत्तलो हाका हा ते केपेबिलिटी हा, पूण गोंयच्या गव्हर्मेंटाक खबरच ना कोण आर्टिस्ट आहा ते. तूं तांकां विचार हेजें नांव घे सांग, कोण मिनिस्टर घे नांव येता विचार, हेजें नांव विचार, येता तांकां खबरच ना कितें आहा तें. आतां फिल्म कोत्ता, फिल्मसाचे आमी उलयता ते इफी जाले आमचे, कितलीं वर्सां इफी जाले. गव्हर्मेंटान इतले करोड मोडले, तांकां गव्हर्मेंटाक एक 5 जाण आमकां DOP दाखय गोंया जाल्या ते इफीक लागून. नांव घे डान्स कोरियोग्राफर जाल्या. मेन स्टेजीस चान्स पडना आमकां, आमकां दुसऱ्यो कंपनी येता मेन स्टेजीर. डायरेक्ट गव्हर्मेंट केन्नाच पोसयना फुडल्यान म्हणटा ओके हें करूंक जाता तुका विचारता तरी केन्ना. खरेंच डेवीड बाब, हांव तुमचे कडेन मागतां की एकूच हेजें, कित्याक आमचो टायम काबार जाल्लो आसा, तर एकूच जबाब दिवची. खरेंच कोंकणी खातीर सरकारान वावुरपाची गरज आसा. खूब गरज आसा, खूब भरपूर गरज आसा. म्हाका दिसता सरकारान खरें म्हटल्यार नांवा पुरतोच राजभास दीस आणि मिडिया कव्हरेज करपाकूच करचो न्ही, तो फुडें सरूनय ताजेर 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 काम करचें, वावुरचें. आणि सरकारान खरें म्हटल्यार फुडाकार घेवन करपाची गरज आसा. समीर, हय तर गरज मेळना. आनी खंयचो आतां कलाकार कितले खंयच्या फिल्डांनी आसूं, तो केन्ना खंयचे गव्हर्मेंट म्हणजे आमचे फेस ऑफ द पीपल, MLA आसूं मिनिस्टर आसूं, केन्ना कोणाक पावलो जाल्यार तेका उतराक बाबा फाल्यां या परवा न्हू तेन्ना मदत करपाची गरज विथ द लँग्वेज. शिव, ऑफकोर्स आतां सद्याच्या काळान कितें आसा की जर तर तुका गव्हर्मेंटा कडसून जर कितें मेळटा जाल्यार ऑफकोर्स सगळे जाण आयज काल सगळे जर गव्हर्मेंट जॉब अशें म्हणटा. सो ह्या फिल्डान सुद्दां कोंकणी ऑर आमच्या फोक फिल्डान सुद्दां जर आमच्या आर्टिस्टांक गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें मेळटा जाल्यार ऑफकोर्स आमचे आर्टिस्ट आहा ते फुडें सरतले हें काम करपाक, ऑर आमची कोंकणी भास फुडें काडपाक सगळे जाण काम करतले. मयुरेश. गरज आसा, पूण लोकांकूय अजून नॉलेज ना की इतल्यो स्किम्स आसा. गव्हर्मेंटा कडेन आसा, पूण जे लोकांक खबर आसपाक जाय की ही स्किमीज आसात, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन आसात आणि दुसऱ्या हितून आसा, ती जागृतकाय अजून जावना. आणि सरकार तितून तरी चड तितून म्हाका दिसता आपलो टायम घालिना. ती म्हाका दुल्लो पडलेलो आसा अशें दिसता. पूण आसा, करूंकय जाता आनी भरपूर तरेन करूंक जाता. खरेंच मयुरेश बाब, मयुरेश साळगांवकार फिल्म मेकर्स, आनीक आमचो शिवा नायक, तेच भशेन डेवीड फुर्तादो, मागीर अमित नायक आनीक सुरज पिंगे, तुमी तुमचे विचार थोडक्यात मांडपाचो बरे तरेन प्रयत्न केलो आनी खरेंच लोकांच्या मुखार एक प्रश्न निर्माण केलो जो सगळ्याच्या मनाक आसा पण कोणूच उलोवपाक सोदना. आज आमची गोंयची राजभास जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं, पूण हेजी खऱ्यांनीच उदरगत जाल्या काय ना हे दर एकल्याक प्रश्न पडटा आनी दर एकल्याक प्रश्न पडपा सारको आसा. खूब बरे तुमी विचार मांडले, लोकां मेरेन थोडे भोव व्हरपाचो आमी प्रयत्न केलो. त्या खातीर आयची ही कार्यावळ म्हाका दिसता थोडक्यांत तरी फळादीक जाली. सगळ्यांक चिमटो काडलो, सगळे फिल्डांतले आज आमचे मदीं आसात, सगळ्यांनी चिमटो काडला. आनीक हो सरकाराक जो चिमटो काडला तो लोकांनी सरकाराक चिमटो काडचो. लोकांक चिमटो येयला तो लोकांनी सरकाराक चिमटो काडचो, जेणे करून सरकाराचे दोळे उदके जावचे. आनीक आयज आमी कोंकणी राजभास स्वाभिमान जागृताय दीस मनयता की हे जागृताये उदेशी
कितें तरी बरेपण येवचें जेणे करून फुडल्या वर्साक आमकां म्हणपाक मेळपाक जाय की बाबा त्या दिसाक आमी एक धाकटीशी मुलाखत केली आनी कितें तरी आमकां फळ मेळ्ळें. तुमच्या विचारांक तुमकां सगळ्यांक काळजाचे भलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं.